दर वर्सा लाखांनी पर्यटक येवपी कोलवा दर्यावेळेचेर सरकाराक कांयच पडून गेल्लें ना अशी टिका कोलवा सिवीक फोरमान केल्या। दर्यावेळेचेर वचपी दोनूय सांको मोडपाक लागल्यात। टॉयलेट बांदपा खातीर 17 वर्सां फाटीं बुन्यादी फातर बसयल्लो, मात अजूनय टॉयलेट उबी जायना। पळयात समीर भटाचो रिपोर्ट। कोलवा ही दक्षिण गोंयांतली सगळ्यात फामाद दर्यावेळ। दर वर्सा हजारांनी पर्यटक कोलव्या येतात, मात सरकारान ह्या दर्यावेळेकडे सामकी आडनदर केल्या। ही पहिली ब्रिज तशी दुसरी ब्रिज दोन्ही ब्रिज सारखे कम्प्लिटली काबार जालो हा। आता हे ब्रिजी आमी 3-4 जाणां मनशांनी एकठांय जावन हितून माती आनी साक बी माती बी भरून ती आमी भितर घातलेली आहा। हे गव्हर्मेंट आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हेजे पयलीं एक्शन घेवचें, हे ट्युरिजम स्टार्ट जावचे पयलीं। सेकंड थिंग, आतां बिचाचेर सगळीं सुणी आनी गोरवां आहाय, इतले मॅस करून उडयलां की कोण लोक येवन थिंग बसोन सोदता तेकाय ते सगळे गाण गुडान तेमी घेवचे पडटा। उदकाचो हो नोड आहा तो पिवपाचें उदक तें तुमी आतां क्लिपिंगाचें पयलां आसतलें कितकून लोक तें उदक भरून वता, पूण तें भितर पळयत जाल्यार इतलें दाट मांडलेली आहा, पळोवपाचें न्हू। थिंगासर गाडयो धुयता, तिने कोण बोटयो धुयता, तिने लोक उदक पियेता, लोक तिने उदकूय न्हांवता, लोकांक सारकी सुविधा ना। आतां हे सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं वॉटर टँक सारकी करून लोकांक बरें तें उदक पिवंक दिवचें। सुलभ शौचालय बांदपा खातीर 14 वर्सां पयलीं बुन्यादी फातर बसयल्लो, मात अजूनय ताचें काम सुरू जावंक ना। कोलव्याच्यान समीर भट। कुचेले सांकवा कडेन आशिल्ल्या नाल्यांत उदका परस रेबो आनी कोयरूच चड जाला। ताका लागून गणपतीचें विसर्जन करपाक थंयच्या लोकांक त्रास जाता। नालो कितलींशींच वर्सां उसपूंक ना, थंय प्लास्टिका सयत तरेतरेचो कोयर उडयला। लोक म्हणटात स्क्रॅपवाल्यांनी नाल्यांत कोयर उडयला। अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून तो जाग्यार हाडचो। कुचेलेचे लोक नाल्यांत गणपती पायतात। 1.5 दिसांचे गणपती पावक गेल्ले कडेन कुचेले सांकवा कडल्या नाल्यांत पावलभर उदक आनी धोपरभर रेबो। नाल्यांत चिखल जाल्ल्यान गणपती विसर्जन करप कशें असो थंयच्या लोकांक प्रस्न पडला। नाल्यांत सगळे तरेचो कोयर भरला, नदर मारीत थंय हळशीक। विसर्जन केल्ल्या गणपतीक सुद्दां थंय रावपाक वीट येवपाची। थळावे म्हणटात स्क्रॅपवाले प्लास्टीक आनी बाटल्यो हाडून नाल्यांत उडयतात। ह्या व्हाळान जो कचरो जो व्हांवून येता, हो सगळो कचरो करासवाळे जे स्क्रॅप हड्डे आसात थंयसून जे प्लास्टीक पळय जे उडयतात आनी बाटल्यो उडयतात पळय, ते आयज सगळे तेंचे व्हांवून हांगासर येता। ते कोळच्यो काय व्हांवून वचनात, ते कोळच्यो थंयच उरतात आनी ते बुडयणारे जे आमचे गणपती विसर्जन आमी जेन्ना करूंक वयता तेन्ना सगळ्यो कोळच्यो आमच्या पांयांक तपतात। हेर सुवातींनी विसर्जना खातीर न्हंय आनी नाले उस्पून नितळ केल्यात, पूण कुचेलेच्या ह्या नाल्याचे कणकच पडिल्ले ना। कुचेलेचे लोक सुमार 500 वयर गणपतींचे हे सुवातीर विसर्जन करतात, पूण नालो नितळ करपाक अधिकाऱ्यांक फावना। हो व्हाळ उस्पिल्यार म्हाका दिसता सादारण 15 वर्सां तरी जातली उस्पिल्यार। भितर जर आतां वचत जाल्यार सादारण धोपरा वयर रेबोच जाल्लो आसा। कितें उदक म्हणटा तें वयर बेटे वयर दिसपाक लागून उदक आसा, ताका लागून आमी आतां सद्या बांद घालपाची आमी लोकांनी सगळ्यांनी मेळून बांद घालपाची हें केल्ली तयारी केल्ली आसा, चालू आसा बांद घालप। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगासर सगळो कचरो तितून हांव कितें म्हणटा गोवोरमेंटा कडेन की एटलीस्ट एक फावटी बाबा चवथी कडेन सगळ्यांनी हांगासर एक लक्ष मारचें, आमच्या आमदारान एक लक्ष मारचें हांगासर। आमदार, मंत्री आनी पालिकेचे हे नाल्याचेर अजून तरी लक्ष वचना, पूण सध्या गणपतींचे विसर्जन करपा खातीर लोकांनी ह्या नाल्याचेर तात्पुरतो बांद घालून उदक आडावपाचें थारायलां। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। इतल्यान खबराची हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।